सगळीं उबी रावया. देवा मुखार उबो रावचें, आमची मोदल्या फावो कोणा फावो नासता फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. फावो नासता फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. मोशा मोगाळ भावा भयणानो, आनी एकदां आमकां हें मीस करूंक बराबर देव आपयता. आनी ह्या वक्तार मातशें उगी रावन आमचे पासत आनी सगलीं तुमी मागोंक सोदतात तांचोय उगडास करून आमच्या मोदेन तांकांय हाडुया. Let us have the presence of their power with us at this moment. आनी मागीर आदोरासांव साक्रामेंताचें आदोरासांव आसा देखून हे मीस एके खेरीत भाशेन जेजू पयलो आमच्या काळजांत येता आनी मागीर आमी आदोरासांव हे जेजूक काळजांतान वस्तेंसोरींक दवरतात तेन्नाय म्हणजे बोळ जेजूची आमच्या काळजांत आनी आमी आदोरेशन करता तेन्ना. आयचे मीस भेट वयता मागणें आर्गां दिवन एलिक पेरेरा वाडदीस आनी wedding anniversary of Eli and Ronita Pereira de Algona. हांकां जायतें सगलें बरें मागून आनी दुसरी कोण हे भाशेन आपलें वाडदीस कितें करतात जाल्यार तांकांय आमच्या मनान धरून बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमच्या मनाची काळजाची तयारी करून सगलीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्यो चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटदारून बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवान सदां सांगपाक सगळ्या देवदूतां आनी भोगतां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सगल्यांक एक दीस सासणाच्या जिविताक पावूं. आमीन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या भावार्थ्यांक दोयन उजवाडाय आनी तुजे मोहिमेच्या परजोडान आमचीं काळजां सदांच पेटोवन दवर. हे परी ती आपल्या सडवणाराक निरंतरी मानून घेवंक आनी काळजांतान ताका एकवटावंक पावंक तुका खोशी आसा जाल्यार ही आमची मागणें आयकून घे. ही आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजूच्या नांवी, जशी येता राजवट चलयताय सासणांच्या सासणाय. आमीन. बागेवून जुवांवाची पयली चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो,
कोण संवसाराचेर जोयत व्हरता जाय जेजू देवाचो पूत म्हूण सोत मानता तोच आयलो तो जेजू क्रिस्त उदका आनी रोगता वरवीं आपूण आयलो म्हूण ताणें दाखयलें. उदकाच्याच वरवीं न्हय तर उदका आनी रोगता वरवीं. आनी आत्मो हाका घोवाय दिता कित्याक आत्मो म्हळ्यार सोत. हाका 3 घोवायेची साक्षी आसा, आत्मो, उदक आनी रोगत. आनी ह्या तेगांयची घोवायकी एकूच. मनशाची हाका घोवायकी आमी मांडून घेता, पूण देवाची घोवायकी अदीक विस्वास फावो आसलोली. आनी ही घोवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या. जो कोण देवाच्या पुताचेर बावाट दवरता ताचे सवें ही देवाची घोवायकी आसाच. जो कोण देवाचेर बावाट देविना तो ताका फोटकिरो करून सोडटा. कित्याक जी घोवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या ती ताणें मानून घेवंक ना. ही आसा ती घोवायकी. देवान आमकां सासणाचें जिवीत दिलां आनी हें जिवीत ताच्या पुता सवें आसा. ज्या मनशा सवें पूत आसा त्या मनशाक जिवीत मेळटा. ज्या मनशा सवें पूत ना त्या मनशा सवें जिवीतूय ना. तुमचे सवें सासणीक जिवीत आसा कित्याक तुमी देवाच्या पुताचेर विस्वास दवरला. हें तुमी जाणो जावच्याक इतलें हांव तुमकां बरयतां. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसल्या. जबाब सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसल्या. सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसल्या. सियोना तुज्या देवाची स्तुती कोर. ताणें तुज्या दारवट्याचे आदांबे घोट केल्या आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सोदोय केल्या. जबाब सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसल्या. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्ल्या सवस्काय आनी पूस गोव दिवन तो तुका दादोशी कोत्ता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाठयता. सुडसुडीत ताचो सोब परगोट जाता. जबाब सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसल्या. जाकोबाक तो आपलें उतर कोळीत कोत्ता. इस्रायेलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूं ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक ना. जबाब सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसल्या. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. जेजू स्वर्गा राजाचें शुवर्तमान परगोडटालो आनी लोकां मदें सगल्या जिन्सांचो पिडारोग बरो करतालो. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसुंये. जेजू पवित्र आत्म्याच्या बळान गालिलेयाक परत गेलो आनी ताची किर्ती आख्ख्या प्रांतांत गाजली. तो ताच्या देवस्थानांनी
टेंपलांनी शिकोवण दितालो आनी सगळीं ताची वडवीक सांगतालीं. जेजू नाजारेताक आयलो, थंय तो ल्हान व्हड जालो. आपले संवये प्रमाणे सोनवारा दिसा तो टेंपलांत देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजाईस प्रवाद्याच्या पुस्तका ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उगडटना अशें बरयलेलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्वराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडवंक आनी सर्वेस्वराचे कुरपेचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक बंद करून आनी तें शेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलोल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगून सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लिखीत आयज खरें जालें. आनी सगळीं ताची सेबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं तीं मानकुळीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. म्हज्या मोगाळ भाव भयणांनो, पयल्या वाचपान आमकां गोमन येता खरो भावार्थ आनी खरो न्हय तो भावार्थ. खरो भावार्थ खऱ्यांनीच जेजूचेरूच दवरलेलो आसा. आनी ह्या भावार्थाक लागून तुमी कितले फावट मिसाक येतात, हेर कसलेय जेजूक वाकाणटल्या धर्मा खातीर तुमी येतात, कित्याक तुमकां भावार्थ आसा देखून. जायते भावार्थ म्हणल्यार फकत आमकां दिसून येत, फकत आमी इगोर्जेंत येता तेन्नाच हो भावार्थ आमकां मेळटा. खऱ्यांनीच म्हणल्यार आमचो भावार्थ सदांच आसा, केन्नाच काबार जायना. न्हिदूंक वता तेन्ना आमकां भावार्थ आसा, हांव फाल्यां उठ्ठलो म्हणून. मागीर कुजनान रांदतना आमकां भावार्थ आसा, जें आमी जेयता पियेता तें आमकां फायद्याक पडटलें म्हणून. उपरांत चड करून तुमी स्कुटर घेवन हिंगा थंय वता, भावार्थ आसा तुमी तें स्कुटर चावी चालू केलें म्हणटकूच तें चलतलें म्हणून. तर आमचो भावार्थ आमचेशी सदांच आसताच. भावार्था मेरेन आमच्यान एक फुडलें पावल मारूंक जायना. दुसऱ्या गांवांनी, मुसलमानाच्या गांवांनी जाता ते घडणे प्रमाणे तुमची गाडी आसा, हे गाडये पोंदाक कोणें बोंब दवरला म्हूण ना म्हूण तुमकां भावार्थ आसा. त्या गांवांनी गमता त्या प्रमाणे तूं गाडी चालू केलो कर, तो रिमोट कंट्रोलार जाय ते पावट बोंब फोडटा आनी कितल्या लोकांक मारतात. पूण तुमकां भावार्थ आसा, आमकां भावार्थ आसा, हें जावचें ना म्हणून. तर एक एक पावल आमच्या जिविताचें आमी भावार्थान चलयता. आनी उपरांत म्हज्या मोगाळ भावा भयणांनो, भुरग्यांक इस्कॉलाक तुमच्या तुमी धाडटात वो कामाक वेतात, थंय सगलें बरें वेतलें म्हूण तुमकां भावार्थ आसा. कितल्या गांवांनी, कितल्या देशांनी ओदृश जाता. इस्कॉलाक भुरगीं गेलेलीं तीं केन्नाच परतून पावनात जायत्या अडचण्यांक लागून. पूण तुमकां भावार्थ आसा, म्हजें भुरगें म्हजे
धाकटें भुरगें पोत्तून येतालें म्हणून. तर हो भाट आमचेशी आसूंकूच जाय. हो भावार्थ आमचेशी ना जाल्यार आमच्यांनी एक फुडलें पावल मारूंक जायना. We cannot step forward without our own faith. So faith is part of our life. That's exactly what the first scripture is talking about. ते आमकां पयलें वाचप शिकयता. दुसऱ्या वाचपांत सांगपाची गरज ना, आमच्या दोळ्यांनी आमच्यांनी पळोवंक जाता. हें दुयेंस, अदृश्टाचें दुयेंस जायतें आसलेलें आदल्या तेंपार. आनी फादर दामियन ह्या फादरीन होनोलुलू हांवें आपलें जिवीत तांकां व्हरोन थंय उडयताले, सोसायटी नाका म्हणून. आनी थंय ह्या फादरीन दामिया म्हणटाणे वचून तांचे मदें तांकां बुजवण दिवन एकदां ताकायच ही पिडा जावन तोयच सोंपलो म्हूण तुमी घडये जाणां जातलीं. तर ही अदृश्टाचें दुयेंस म्हज्या मोगाळ भावा भयणानो जावन आसलें जायते भिरांतीचें. कोणाकूच हें जायत जाल्यार फॅमिलीक पासून नाका आसलो, पयस कोत्ताले, वच भायर सर, दिश्टी पडनाका. आनी तितलेंच न्हय, ताका देव मंदिरांत येवंक जायनासलें, खंयसरूय ताका वचोंक जायनासलें. म्हणटा इतलें अदृश्टाचें दुयेंस तें. ह्या दुयेंसाचो मनीस जेजू लागीं मागता, सायबा तुका जाय जाल्यार म्हाका बरो कर. हीं उतरां जावन आसात म्हज्या मोगाळ भाव भयणानो, खालतिकायेची, बरो वचपाची आनी मिलाग्री करपाची. आमी जायते पावट आमीच आमकांच लावंक जाय हीं उतरां. आमचें मागप कशें परी जाता. जायते पावट आमकां दिसून येत आमी 2 वात्यो लायल्यो, फुलां हाडून गायलीं म्हणजे देव आमकां दितलोच ना. देवा लागीं सगलें आसा. आमचें मागणें जायते पावट ह्या उतरां वरवीं आमी देवाक, सांतान, सायबिणीक, कोणाकूय आमी मागणें करूं तेन्ना हीं उतरां थंय लावंक जाय. सायबा तुका जाय जाल्यार म्हाका सायबीण मांयचे वरवीं, सांतांचे वरवीं आनी हेर सगळे सांत मानतात तांच्यांनी मिलाग्र करूंक जायना. मनान धरात, खंयच्याय सांतांच्यान मिलाग्र करूंक जायना. मिलाग्र कोत्ता तो फकत देव. तांच्यांनी आमचे पासत मागूं येता. सायबिणीन पासून मिलाग्र करूंक जायना, फकत देवाच्यानूच मिलाग्र करूंक जाता. जायते पावटी आमी घोडये विसरता आनी आमचें मन आमी थंय घालता आनी विसरता देवाचेर. तर आयज ह्या मनशा वरवीं आमी दोळे उगडुया आनी उतरां आमी मागणें करता तेन्ना लावया. Let us add these words, Lord, if you wish, cure me. जेजू तुका जाय जाल्यार उपकार म्हाका फावो कर. Tukas Bapa Sol Moche Dita Tuka Ye Kaniye Tukas Wumtau Sol Moche Tujiste Korka Shele Moche Hadge Moche Paenge Svikar Kur Hauta Koshe Tu somoimo por gorgoro Shukobo Sogliang divu
म्हज्या भाव भयणानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्यानी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वीस मानून घेवन सर्वेस्परा तुजी पोरजां भेटयतात ही देणी दोयेन मानून घे. तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी बावाडटान आनी भक्तीन सोत मानता. तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उद्देशी ते आमकां भरपूर मेळ्ळो म्हूण तुका फावो जाय जाल्यार तुज्या पुता जेजूचे नवीन आमीन. सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसूं. तुमचें सव्य आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांत इबारतां. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुवें जेजू वरवीं तुजें सोडवणेचें सासणीक येवजोन उक्तें केलें आनी तो सगल्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सोयबान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण परजोडलें आनी ताणें आमचें सोयम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दरबारांचो सर्वेस्वर स्वर्गानी संसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान वंचुरगी तुका सुयसू. सर्वेस्परांची नावी येतात ताकासू वंचुरगी तुका सुयसू. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरोंक सोसूंक पेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काळज नवे आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो घोट परगटुया. तुज्या कुर्सावांनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा जेजूच्या मनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलें आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा,
आनी सगल्या यादनिकी माद्री बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो वंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोटीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भगवंत सांजुजे दिसोपोती, भगवंत पाद्र सांजुजे वाज, भगवंत दर नुतान सर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां सगल्यांक एक दीस फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. सायबा, तुका जाय जाल्यार म्हाका बरो कर. जेजू आमकां दाखयता आपल्याच बापायक आमचो बापाय कसो. तो सगळीं बराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां वायटांतली आमकां. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवादोया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजे सासनाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर नुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवट्यान सांबाळ, जशी येता राजवो चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. जेजूच्याच नांवान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शले संवसाराचें पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शले संवसाराचें पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शले संवसाराचें पाप काटले आमकां शांती दी. ओस्तो जेजू म्हज्या मोगाळ भाव भयणानो, बावडतान पिडेन पडलेलो मनीस सायबा तुका जाय जाल्यार बरो कर. तर हेंच मागणें आमी आमच्या काळजान धरून जेन्ना जेजूक आमी आमच्या काळजान घेता तेंच मागणें आमी करुया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं आमी सुभागी. सुमिया तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोळ्या, बुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उण्या. जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमची
विसोबासना रोण्यांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचे उदकातिका तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोवल्या बुकेन आमी मोरता जेजू आमच्या उंड्या तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोवल्या बुकेन आमी मोरता जेजू आमच्या उंड्या ओरोप ना जाय दोंगरार सोड्या जेजू आमची शिवपाच विचार आमचे निर्मळ ओसो कुडी जेजू आमचे जिवीत सासणी तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोवल्या बुकेन आमी मोरता जेजू आमच्या उंड्या तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोवल्या बुकेन आमी मोरता जेजू आमच्या उंड्या जांचो एकवट पोटा तुटून जेजू नव्यान दवरता बांदून तांच्या काळजान उचांबोळाय जेजू हाडटा शांती स्वस्ताय तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोवल्या बुकेन आमी मोरता जेजू आमच्या उंड्या आत्मीक कुमन्यावा खातीर मागणी मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाचेर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग कोत्तां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां ही घडीक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत दी तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण सोजमून हांव तुका भिंगयतां आनी आक्कोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळीं जावप म्हाका दिवं नाका आमीन उबी रावया
देवा आमच्या बापा, ह्या तुज्या संस्कारान आमकां वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटायताय. तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफळ जावन आनी अशें तुजें देणें घेवच्याक हेंच देणें आमकां आयती कोर म्हूण तुका जाय जाल्यार आमी मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सोबें आसूं. तुमचेही सोबीं आस. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. म्हज्या मोगाळ भाव भयणानो, आमचें जेजूचें काळजाचें देवस्मरण आदोरसा वरवीं आमी आतां फुडें दवरता आनी पाद्विकार हें आदोरसा सुरू करतलो. मोगाल बापा, तुज्या पुतान आपल्या दोयालपणाच्या ओजापांनी तुज्या उतराचें बीम मनशाच्या काळजांनी वोंपलें. ताच्या पावलार पावल दवरून तुज्या सेवका बागेवून तुजे वाजान पवित्र आत्म्याची सृफतेन आनी आंकवार मारेच्या आसऱ्याकाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोरण्यो केल्यो. आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलोवन बाग्योनपणाचो मुकूट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण मांडून घेतलो. देखून आमी संतोसता आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. ओगीच रावून तुका जाय तें माग. हे मागणें आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. पिडेस्तां खातीर केरीत मागणी. सर्गींच्या बापा, पातकाक, दुखीक, पिडेक आनी ओचोण्यांक सांपडलेल्या तांय तुज्या काळीज कितलें मधूर तें तुज्या पुतान विजमितां करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका बागेवून जुजे वाजान आपल्या जिवितान आनी मरणान जिनसावार ओजापां करून तीच मधुराय लोकांक दाखोवन ओजारांनी पवित्र सोबेच्या गोपान वंदून हाडली. तोर ताची विणोनेन तुजेर आमचो भावार्थ वाडोय. आमी तुज्या मोगाचे नीज गोवाय जावंक नेरमी आनी हेच नोदरेन आमी मागता तो उपकार आमकां फावो कर. थोडोच वेळ ओगीच रावया. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दिमी घालुया. Sacramenta Raulia Mogacha Jesu Sacramenta Raulia Mogacha Jesu ulpai amchi काळसा तुझ्याच मोगान भोगू आमी तुका सासनाच्या सासना उलपाय आमची काळसा तुझ्या मोगान भोगू आमी तुका सासनाच्या सासना. जेसू दोनी आनी समाजाचो तुंदीमेर पडलाय हे दोनयांक नमस्कार करून तो लेप्र जाल्लो मनीस जेजू तुजे सरशी आयलो
आनी सोरपोर पडलो आनी ताणें म्हणलें सायबा तुजी खुशी जाल्यार म्हाका बरो कर. आमी दिमीर पडल्या दोनया हे वर्साच्या पयल्या शुक्रारा पयलेच पावटी तुका बसूंक आयलें हांव. हे नवें वर्स तुवें आमकां दिलें. हे नवें वर्सान तुवें आमकां जायतें फावो केलें. देखून आर्गान तुका दिनवास तुका वाखाणणी तुका. दुनिया तुजो असलो देव आनीक ना. तुझ्या काळजांतान नमस्कार कर. नमस्कार तुका करता. नमस्कार तुका करता. मोग आमचो तुका दिता. खरेंच दुनिया हे वेळार ही बसोन खरें उरती बरी जावंक तुज्या आत्म्यांक आमचे मदें धाड. तुजो आत्मो आमकां दी. तुज्या आत्म्या विरेत ही आमची बसोण करूंक जायना. आमी मनीस कशे. I cannot praise you, Lord, just by myself. I am in need of your Holy Spirit at this moment. Fill me with your power of the Holy Spirit. Fill this church with your power, Lord. Fill each one of us who are gathered here. एक एकल्याक आमकां तुज्या आत्म्यान भर जेसू. आनी आमी आत्म्यान भरलेलीं क्रिस्तांवां जावंक आनी आत्म्यान भरोन आनी आत्म्यानूच तुजी पुजा करूंक हे वरभर सारूंक आमकां तुजी गोठाय दी. सगळीं उबी रावया. पवित्रात्म्या पवित्रा सगळीं म्हणया. ये तुझ्या उच्यान पवित्रात्म्या पवित्रात्म्या. ये तुझ्या उच्यान पवित्रात्म्या. ये तुझ्या ये पवित्रात्म्या देवोय तुझो उजो. Come Holy Spirit. ये पवित्रात्म्या देवोय तुझो उजो. देवोय तुझो उजो. देवोय तुझो उजो. पवित्रात्म्या हे वर्सान तूं म्हजे भितर ये. म्हजें जिवीत तुज्या हातान घालता. म्हजें पाद्रीपणाचें जिवीत म्हजें पाद्रीपणाचो वावर म्हज्या जिवितान येतले सगळे खोश त्रास दूख म्हज्या जिवितान येतल्यो ताळण्यो म्हजें वांकडें चिंतप सगळें तुज्या हातान घालता. म्हजें पातप तुज्या हातान घालता. म्हज्यो वायट्यो खरण्यो तुज्या हातान घालता. यो आनी म्हाका निथोड कर. दुनिया तुझे दोनीपण ओळखून घेता. तुवेंच म्हणा ह्या संवसारांत कोण सालामुंदी पावतलो कोण सासणांचें जिवीत जोडटलो. फकत जो कोण जेजू क्रिस्ताक ओळखून घेता पळय तो. दुनिया तुजी ओळख म्हाका दी. तूं देव पदवेदार म्हूण म्हाका ओळखूंक शिकय. ह्या जिविताचें सत म्हाका दाखय. ह्या जिविताच्या स्वताची म्हाका खोलाय ओळख दी. तूं थोणी तूं सोमी ह्या उण्यान आसा म्हूण म्हाका उगडास कर.
पवित्र आत्मेच गीत परतें करूया आणि देवा कारगन दिवया हे नवे वर्ष खातीर. Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Come, Holy Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Let your fire fall. Let your fire fall. Argan tuka Jesu, dinwas tuka Jesu, wakanni tuka Jesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Argan tuka Jesu, dinwas tuka Jesu. Ya nowe वर्षा बसत argan tuka Jesu, dinwas tuka Jesu. Hallelujah. वाखणणी तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया. आयज पासून आमकां जिवे दवरल्यात म्हण तुका आर्गां दिनवास. कोरोना व्हायरसाई पासून तुका आर्गां दिनवास जेजू. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, वाखणणी तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू. उबीच रावन तुज्या मनांतल्या मनान देवाक आर्गां दी. You praise God. तुका रोचला फकत देवाक आर्गां दिवंक. Your purpose in life is to praise God. तुझ्या दुखापासून, तुझ्या सुखापासून, तुझ्या आडखोडीपासून, तुझ्या जिवितान कितें हें आसा तें तुका सोजमना. You do not understand certain things that are happening in your life. Just thank God for that. Just I thank you, Jesus, for all this. I thank you, Jesus. हांव आर्गां दितां जेजू तुका, वाखाण दितां जेजू तुका. हाच्या वयर आनी बरें कांय ना. सगळें देवाक भेटय, सगळें देवाच्या हातान घाल. आनी जेजूच्या नांवान तूं सुयतीवन जातलोय. You will be liberated, you will be victorious in the name of Jesus. पवित्र पुस्तकान जायत्या जाणांनी देवाच्या जैताचेर आवाड दवरलो आनी होच जेजू आमकां जैत दितलो. होच जेजू तुका जैत दितलो ह्या वर्सा. देखून हे वर्स पवित्र वर्स. हे वर्सात तूं भियेनाका. ह्या जेजूक घे आनी ह्या वर्साची सगळीं झुजां झूज. फायट ऑल द बॅटल्स ऑफ लायफ विथ द पावर ऑफ जीसस इन योर लायफ. डू नॉट वरी, डू नॉट बी अफ्रेड. भियेनाका भयणी म्हजे, भियेनाका भावा म्हज्या. ओ जेजू तुज्या सांगात आसत चोर तुका कसलीच भिरांत ना आनी कोणाचीच भिरांत ना. देखून ह्या जेजूच्या नांवान कितलेय आडकोड पडो, कितलेय त्रास तुका पडो, कोणूय तुजेशी येवं, केदोय व्हडलो तुजो दुस्मान जाय, केदोय व्हडल्या दुस्मानान तुका वायट करूं, ह्या जेजूच्या नांवान नांव घे तुज्या जिबेचेर आनी जेजूच्या नांवान सगळें तुका जैत मेळटलें. जेजूच्या त्या नांवान, जेजूच्या त्या नांवान होय आमकां जैत मेळटा. हालेलुया. जेजूच्या त्या नांवान, जेजूच्या त्या नांवान मुखार पडून मेळटा. ताच्या नांवान उबी रावल्यार कोणाच्या आमकां वायट करूंक जायना. जेजूच्या त्या पवित्र नांवान होय आमकां जैत मेळटा. जेजूच्या त्या नांवान, जेजूच्या त्या नांवान होय आमकां जैत मेळटा. हालेलुया. जेजूच्या त्या नांवान, जेजूच्या त्या नांवान मुखार पडून वेता. नांवान उबी रावल्यार कोणाच्या आमकां वायट करूंक जायना. जेजूच्या त्या पवित्र नांवान होय आमकां जैत मेळटा.
name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee. If we stand in the name of Jesus, tell me who can stand against us. In the name of Jesus, Jesus, we have the victory. We have the जेजूच्या नावात तुझ्या जीवितांत सोयी जीवन जातलोय. उगडास दवर आणि या वर्साचा आयचो संदेश कसो घे. जेजू असा सोर हांव जिवितान हारचो ना. आणि एक पावटी घेया तेच गीत. जेजूच्या त्या नावान, जेजूच्या त्या नावान होय आमकां सोयीत मेळटा. हालेलुया. जेजूच्या त्या नावान, जेजूच्या त्या नावान देंवचार पळोवन बेता. ताच्या नांवान उबी रावल्यात कोणाच्या आमकां वायट करूंक जायना. जेजूच्या त्या पवित्र नांवान होय आमकां सोयीत मेळटा. बसूया. तू जेजूक पळय. लुक एट जीसस. आनी तू जेजू लागीं येवलोय. तू कितें सांगूंक सोदता जेजूक? तुजे दोळे जेजूचेर दवर. तुका तर मातशें इल्लो दुबाव कसो लागता जेजू ह्या उंड्यान आसा काय म्हूण, जेजू म्हजो भावंत वाडूय अशें म्हण. आनी तूं कितें सांगूंक सोदताय तें सांग.
소라콘다 두모소 모칼리스트 두모소 Dio Soglia carsanta tu carga curta Soglia civita tu cerul polon sutna Sogli shokti तुझी सेवा करता आगावासा ओय जेजू तुझ्या आसण्या बघता सगळ्या काळजांता तुका करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळे शक्ती तुझी सेवा करता आगावासा आगावासा जेजू आगावासा जेजू आगावासा जेजू आगावासा आगावासा जेजू आगावासा Jesus, angawasa Jesus, angawasa. तुझे सुसुर वंडा, तुमो पेकोइना, तुमो शिगाठाय, तुमो सगळ्या काळजांता तुका करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळे शक्ती तुझी सेवा करता आगावासा आगावासा जेसू आगावासा जेसू आगावासा जेसू आगावासा आगावासा जेसू आगावासा जेसू आगावासा जेसू आगावासा हांगा आसा हांव जेजू तुझ्या म्हऱ्यान आसा बाबा भयणीनो नवें वर्स सुरू जालां जिविताची झुजां झुजूंकूच जाय वी हॅव टू फायट द बॅटल्स ऑफ लायफ नवें वर्स सुरू जालां जिवितान खोश त्रास आसातूच जिवितान दुयेंस आसातूच जायतो लोक तुजे इश्ट मित्र तुजींच घोडे घरचीं जी तूं सोजमतालो तुका बरी कोत्तली म्हण दे हॅव बिट्रेड यू ती तुजी राड गेली तूं सोजमतालो हे वर्साक नवें कितेंय जातलें म्हण पूण तूं त्याच एके भशेन एमकोणानूच आसा कोण म्हाका आदार दितलो लायफ इज हार्ड ओ लॉर्ड लायफ इज हार्ड ओ लॉर्ड जिवीत एकदम जड चीज कोरोना व्हायरस आनी हे कोरोना व्हायरस केन्ना सुकतलें केन्ना जातलें कितें जातलें कशें जातलें लायफ इज हार्ड लॉर्ड भाऊ भयणीनो अशे वेळार म्हाका एकूच जबाब जेजू दिता आयज दिसभर हांव चिंततालो कित्याचेर उलोवचें आनी तेन्ना एक जाप कशी जाली चलयता मोटरसायकल चलयता भोंवता चलता आसतना गॉड वील फायट युअर बॅटल्स हें सांग तांकां देव तुझ्या जिविताची झुजां झुजतलो गॉड वील फायट युअर बॅटल्स वाय आर यू अफ्रेड इन लायफ वाय यू आर सो वरीड वाय यू आर सो टेन्स वाय यू आर सो स्ट्रेस्ड आउट तू इतलो चिदेस्त कित्याक इतलो दुखेस्त कित्याक इतलो स्ट्रेस घेवन तुजी डायबिटीज कित्याक चडयताय
आय विल फाईट युअर बॅटल्स. पवित्र पुस्तक सांगता सुटकेच्या पुस्तकान इजिप्तांतली लोकांक परदेसान वता तांकां एके भाशेन इजिप्तकार फारवाच्या हातांतली तांकां सुटका दिता. आनी सुटकेच्या पुस्तकान 14:14 सांगता खुद सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. खुद personally God is going to fight your battles. Be cool, be calm, be still before the Lord. I am the Lord. Do not worry. Do not be afraid. देव झुजतलो. Just put तुझ्या मनानी घाल पट्टी. देव झुजतलो म्हज्या पासत. देव खोदतलो म्हजें सगळें. भाऊ भयणीनो, हें आमकां पवित्र पुस्तकांत जायते कडेन मेवता. आमकां दुसरे सुमृतीन थंय ड्युट्रॉनॉमी 24 हातून मेवता तुमचो सर्वेस्पर देव तुमच्या सांगाता आसा आनी तुमकां जैत मेळोशें करतलो. तुमकां जैत मेळोशें करतलो. तुमचो सर्वेस्पर देव तुमच्या सांगाता आसा आनी तुमकां जैत मेळोशें करतलो. ही विल मेक यू विक्टोरियस. यू विल नेवर बी डिफिटेड इन लायफ. You think that you will fail. तू चिंताय आपण हारतलो म्हण. एग्जाम पास जावंक ना, सर्वीस जायना, इंटरव्यू पास जावंक ना. आय एम डिस्गस्टेड विथ लायफ. हांव बेजार जाला जिवितान आनी सगळे म्हजे जिवितान सगळे बेजारपण आयला. डू नॉट वरी. स्पॉन्डलायटीस जाल्या, जिवितान वाज आयला, एका फाटल्यान एक दुयेंस, सुसेग म्हणटा तो ना. पण एक वस्तुरी म्हाका म्हणटाली फादर गवायचें सूख पडोवंक ना, भुरग्यांचें सूख पडोवंक ना, जिवीत कितें म्हजें. God will fight your battles. And that's why he is here. हे उंड्यान तो आसा. He wants to fight your battles. And खूद आपूण झुजतलो म्हूण आमकां सर्वेस्पर सांगून दिता तुमकां जैत मेळटलें. दुसरे समर्थीन तशेंच नेहमायाच्या पुस्तकान 14 म्हणून मेवता आमचो देव आमच्या वद्दान झुजतलो. आमचो देव आमच्या वद्दान झुजतलो. भाऊ भयणीनो, दाविदान कितें केलें? गोलियाताशी गेलो आनी केदो व्हडलो मनीस तो गोलियात. आनी गोलियात हांसलो. हें कोण रे? पूण देवाच्या नांवान हांव तुज्या मुखार येता अशें दाविदान म्हळें. आय एम कमिंग नियर यू in the name of the Lord. The Lord's name is power. The Lord's name is strength. You take the name of the Lord and you will experience salvation. तू देवाचें उतर घे, देवाचें नांव घे. तुज्या जिवितान जेजू 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 म्हणत राव. कसले प्रोत्साहक सांपडलो. जेजू 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 म्हणत राव. तूं निराशी जावन घडये बेबदिकायेक. तूं निराशी जावन घडये गॅमलिंग. निराशी जावन घडये दुसरे ड्रग्स घेता आनी कसले वायट कंपनीक सांपडटा. असले वायटाक पियेनाका. यू डोंट रन फ्रॉम द प्रॉब्लम्स. धांवनाका सायबा नाका म्हूण. डिप्रेशनाक वचो नाका. आयज करेन म्हाका दूख दिसली. हांव द्रमापूर गेल्लो. द्रमापूरसान मिसाकसान येता आसतना एक वस्तूरेक पळयली हांवें. ओद्दी विंगडी. हांव सदांच देवा लागीं मागता सायबा म्हजो हात कातरल्यार उपकारता पूण तकली म्हजी उडय नाका म्हूण. कित्याक जेन्ना तुका तूं डिप्रेशनाक वेताय तेन्ना तुजें मन उडटा आनी तुका मागीर जिविताची कांय खबर आसना. देवा लागीं हें देणें मागोंक जाय. तकली पिड्ड्यार जाली म्हणटच तूं गेलो. म्हाका दूख दिसली ते वस्तुरेची भयणीची म्हजी. देवा लागीं तेचे बसत येता आसतना एक मागणें करीत आयलो. भाऊ भयणीनो, आयज कितलो लोक आमचो डिप्रेशनाक. कित्याक जिवीत दवरूंक जायना. जिवीत दवरूंक जायना. आयज कितलीं गो बायलां एकामेकाचेर विरुद्ध. एकामेकाचेर सोंसूंक जायना. गो बायलेचें कितें इम्प्रेशन जालो म्हूण म्हाका दिसता आयज कालच्या दिसा हो राती कालचे राती वास्कोच्या पुलीस स्टेशना वचीर एकले बायलेन आपल्याकूच झुजो घातलो. गो बायलेचें केस्तां. भाऊ भयणीनो, आमी नको कोण आमची बॅटल्स फायट. डू नॉट वरी.
गॉड इज देयर. हो देव आसा सोद तुका केन्नाच सुटना. ते पासत तूं धांवना काय, तूं धांवना काय प्रश्नाचेर. आमी चडशे आमच्या प्रश्नांचेर चिंताव आनी ते पासत आमी आमचो भावार्थ आमकां उणो जाता. पवित्र आत्म्यान आमी त्या उदक बोडलेली आसंक जाय. झूज जावन आसा देवाचें. द बॅटल इज ऑफ गॉड. तुझे प्रश्न तुवें सुटावे करूंक जायना. You will never be able to solve your problems. Only God can solve it. Therefore, don't run. Tu dawanaka. Don't fight. Don't flight. But with Jesus, let's fight. Fight it out. जिविताची आव्हानां, गरीबसाण, बेकारपण, बेबदिकाय, घरांत कुसळेपण, उलोयनात, दुस्मानकाय, एके भाशेन घरांत नसाय आमचे मदें दिसती पडटा. तेन्ना तूं भियेनाका. डू नॉट वरी बट ओनली वर्शीप. डू नॉट वरी बट ओनली वर्शीप. रोमकारांक बरोवन मागीर पावलू खेरीत भाशेन आमकां 8व्या अवेसरांत हें जायते फावटी हांवें तुमकां सांगलां आनी आयजूय सांगता. हें सगळें दोळ्या मुखार दवरून आतां आमी कितें म्हणचें. देव तर आमचे वाटेन आसा, आमचेर आड कोण आसतलो. देव तर तुजे वाटेन आसा, तुजेर आड कोण आसतलो. Romans 8:31. If God is with me, who can be against me? If God is with Jesus is with you, who can be against you? You may have your problems. You may have your sickness. You may have abundance. But still you will be a joyful person if Jesus is there. He will fight your battles. बहुण एक फावटी हांव दिल्ली गेल्लो आनी दिल्ली सान लखनौ गेल्लो आनी हे दीस दिल्ली एकदम दव पडटा. हांव रातचो ट्रेनीर बसलो आनी हांवें म्हजे बरोबर कांय टिचरींक व्हेल्ल्यो. रातचो ट्रेनीन बसलो लखनौ सान दिल्ली येवपाक आनी ती ट्रेन सकाळची 7 दिल्ली पावपाची. ती सकाळची 7 पावोंकूच ना आनी म्हजी फ्लायट आसली ते टिचरी बराबर 4 टिचरी आसल्यो. दिल्ली सान गोवा सुमार 4 वाजता. 3:30 ती ट्रेन दिल्ली स्टेशनार पावली. सकाळची 7 पावपाची ती. आनी बोर्डिंग टायम प्लेनाचो गेलो. एक रिक्षा धरलो आनी त्या रिक्षाक सांगलें आमकां एअरपोर्टार पावय. 10 मिनटां आसलीं प्लेन सुटोंक. हांवें म्हजें टिकेट दाखयली. तो म्हणटा सोडूंक जायना. पांय हालोंक लागले म्हजे. हांव भियेलो कित्याक म्हजे कडेन दुसरे टिकेट काडपाक पयशेय नासले आनी हांव एकलोच नासलो. म्हज्या बरोबर 4 दुसऱ्यो टिचरी आसल्यो. हांव म्हणलें म्हाका एकूच मिनट दी. हांव ते वचून कावंटरार वचून खबर करून काडटा. आनी कावंटरार पावतच ती वस्तरी म्हाका पळयता. म्हजें कार्ड पळयता आनी म्हणटा आर यू फादर गॅब्रियल? आय सेड येस. तिणें म्हाका इज देर एनीबडी एल्स विथ यू? आय सेड येस. गो रायट रावंड इनसायड. भितरल्यान व्हेलो आनी 10 मिनटांनी चॅकींग करनासतना कांय करनासतना भितर व्हरून पावयलो आनी प्लेन सुटलो. Miracles of God. You surrender everything into God's hand and you will experience miracles and miracles and miracles. God is going to fight for you. I am a simple man with simple faith, but I have experienced a lot of goodness of the Lord. And now I say, Amen, O Lord, you can take me. Just believe that God is going to fight. You are not alone in life. In all your problems. तुझ्या जिविताच्या दुखान तू एकलो नाय. तुझ्या बरोबर आनी कोण आसा? तुजो देव आसा. आनी हें परते परते मनान घाल. तुझ्या दुखान तुजे पिडेन तू एकलो नाय.
आनी तुज्या मनान तूं परत परत घालता एक टेप मार म्हज्या बराबर म्हजो देव आसा म्हाका जैत दितलो म्हाका रोचतलो आनी हो देव आसोसोर म्हाका कोणाचीच कसलीच भिरांत आसची ना भाऊ भयणीनो जिवितान व्हडली थियोलॉजी शिकपाची गरज ना सादें जिवीत जाय ह्या देवाचेर इतलो लोक विश्वास दवरून गेलो आनी आयज हे कोरोना वाठार बारबा इतलें कोरोना जाला इतल्या लोकांक आमी म्हणया God will give us the victory. We will fight with the Lord. God is going to fight battles for us. He is there in this blessed sacrament. ह्या पवित्र संस्कारान जेजू आसा गोलियातान तर जेजूच्या नांवान हो देविदान जेजूच्या नांवान गोलियाताक काबार केलो इस्रायल परजेक देवान सोडयली जाल्यार आयज तुका आनी म्हाका सोडोवंच ना पेद्रू आनी पावलू बणबणीन आसले देवाच्या नांवाची तुस्त करीत आसले आपशीच धरून काम जालो आनी गेट उक्ती जाल्यो आनी गेट उक्ती जावन ते भायर सरले तुज्या जिवितान तुका सुटका मेळटली God is going to liberate you. The Lord is on your side. देव तुज्या वरदान आसा देखून भियेनाका When God fights, He does not destroy people. He destroys your problems into ashes. तुझ्या दुस्मानाचो तुका दुस्मान कोण सतायता त्याचो पावर काडून उडयता आनी ताका वीक कोत्ता ताका उस्कोत कोत्ता ताका मारून उडयना दुस्मानाक तुज्या पूण जी पळय सतावपाची तुका बोड आसा तें देव वयता तुका आयज इतलेंच म्हूण म्हजो देव म्हज्या सांगात आसा हांव हें वरसभर भियोवंच ना लेट दीस बी इन मायंड एंड यू विल सी ही विल मेक अ वे when there is no way. He will make a way when there is no way, for He knows the way. तो वाट कोत्तलो म्हाका म्हजी वाट कोत्तलो आनी जेन्ना म्हज्या मनान दुबाव येता अस्कोताय येता तेन्ना तो देव म्हाका सांगचो ना हें गीत करुया तुज्या जिवितान वादळ मार माता तेन्ना निराश जायनाका You go into depression when you believe that there is no help. But when you trust the Lord, you will never go into depression because you know there is someone, there is power in you. And the Lord is the strength and the Lord is your power. To Deus tuzo pudvi and to Deus tuzo gothai and to Deus tuzo walaiki. The Lord is your help. जीवितातले वादळ मारता तेन्ना मोशा आदाराक पाव दोर्यारोळे अवघादोथा दोषी संसार म्हाका लोयता तेन्ना मोशा आदाराक पाव जेन्ना कुस्तो मोशेरेता तेन्ना मोशा आदाराक पाव कोण मोशेर लोडाय मांडटा आनी मोशी शक्ती देवता तेन्ना मोशा आदाराक पाव मोच्या माथ्यार गुण्याव पडटा तेन्ना मोशा
아다라 그파 아다라 그파 모제 브로큰 닐포르사타 모제 이스미 마카솔타 데나모샤 아다라 그파 아다라 그파 ओ देव तुझे प्रयत्न निर्फळ जातात तुझे इष्ट मित्र तुका सोडून वेतात तुझेर गुन्यांव घालतात तुझेर बोगलान घालतात तेन्ना ओ देव तुझ्या आदाराक येता such is your God. Thank you Jesus. Thank you Jesus for being with us. आमचे सगळ्यामध्ये राहू जेसू ह्या आश्वासन दी खोल बावड दी जेसू अंदूच्या वर्सा तुकाच घेवन आमी फुडें वचून तूंच आमच्या जिविताची बॅटलां फायट करतलो हांव कित्याक भियेतलो चड चिंती नाका भयणी म्हजे भाव म्हजे जेजू आसतना कित्याक तूं चिंताय सगळें जेजूचेर घाल चिंतून कितें तुज्या जिविताचो एक दीस वाडटलो चिंताचो भार येता दोतोर गेल्यार विचारता कितें चिंताय तूं तुका कांय ना सगळें बरें आहा कितें चिंताय भुरग्यांचें चिंता घोवाचें चिंता भुरग्यांचें चिंतून तूं कितें करताय एक दीस वाडयताय ना भुरग्यांचें चिंतप देवाच्या हातान घाल घोवाचें चिंतप देवाच्या हातान घाल सगळें तुजें फुडाराक कितें जातलें सगळें देवाच्या हातान घाल उबी रावया Living waters flow, sweep away my pain, bring your healing to my heart, help me love once again. Living waters get me down, the fear of failure fills my heart. When I'm lost and all alone, help me, Lord, to find your way. Living waters flow, sweep away my pain, bring your healing to my heart, help me love once again. People knocking at my door, strangers seeking love and care. Never let me turn them down. Teach me gently how to share. Living waters flow, sweep away my pain. Bring your healing to my heart. Help me love once again. Children come into my life with their laughter and their song. When will I become like them? Teach me, Lord, to sing along. Living waters flow on, sweep away my pain, bring your healing to my heart, help me love once again.
Heal me, O Lord, Sweep away my from all my sicknesses. bring सगळे दुयेंसांतलो म्हाका पेकयतो न्या. म्हजे तकलेचे म्हज्या पांयाचे पोतान once again. The Lord is going to heal you and touch you at this moment. Just close your eyes. तुझे दोळे दाम. देव तुका पेखवणी दितलो. खुशाल जा. God is going to touch you. सायबा तुका खुशी जाल्यार म्हाका बरी कर. तुझ्या मनातल्या मनान म्हण, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. Jesus, son of David, have mercy on me. Jesus, son of David, have mercy on my family. Jesus, son of David, have mercy on my daughter, my son, my wife, my husband. म्हज्या पुताची काकूत कर. जेजू दाविदाच्या पुता म्हज्या गोरकांची काकूत कर. म्हज्या गोरकाराची काकूत कर. म्हज्या भुरग्यांची काकूत कर. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजे सासूबाईंची काकूत कर. म्हजे सुनेची काकूत कर. म्हज्या शेजाऱ्याची काकूत कर. जेजू दाविदाच्या पुता म्हाका स्वता तांची काकूत कर. जेजू दाविदाच्या पुता म्हाका म्हजे लागीं उलयनात तांची काकूत कर. जेजू दाविदाच्या पुता आमच्या गांवांत कोण कॅन्सराक सांपडला, वो कोणाक स्पॉन्डलायटीस जाल्या तांची काकूत कर. वो कोणाचें मन धरना तांची काकूत कर. कोणाक चेंप पडना तांची काकूत कर. दिमी घालात. कोणीक बाय भयण आपल्याक भयणीगेर देवान भुरगें दिलें म्हण देवाक आर्गां दिता. कोणेकलो आपल्याक बरी सर्वीस मेवली म्हण देवाक आर्गां दिता. कांय आमची भाव भयणां आपल्याक बरी भलायकी मागतात. आपले फामिलीक, आपल्या भुरग्यांक, आपल्या नातरांक. 7 जाणां आपल्याक जिविताक एक बरो पार्टनर मेळोंक मागतात. आपल्या पुताक, भावाक, भयणीक, अंकलाक. 12 जाणां आपल्याक बरी नोकरी मागतात. 4 जाणां आपल्याक भुरग्याचें देणें मागतात. 3 जाणां आपल्याक पेखोणी मागतात. रीण काडलां तें भरूंक देवाची कृपा मागता. आपल्याक स्वता येता त्या मनशाचें मन उजवाडावंक मागता. आपल्या घरांत शांती मागता. 3 जाणां आपल्या घरांत शांती मागतात. आपल्या भावाचें काळीज काजारी जिवीत बरें जावंक मागता. आपलें पूत, आपली धूव बरे भशेन शिकूंक मागता. कोर्टान केस आहा ती सुटोंक मागता. आपलो गोरकार देवाशें लागीं येवंक मागता. आपले कंपनीन आपल्याक दिवचें आसा तें दुडू दिल्यार पुरो म्हण मागता. आपली भुरगीं बरे भशेन पर्संटेज घेवन पास जावंक मागता. जी देवाचेर विस्वास दवरिनात तांचेर मागतात. जी रस्त्यार जियेतात तांचे बसत मागतात. तांकां देवान राखूंक सांबाळूंक, आपल्या भावाक राखूंक सांबाळूंक मागता. आपले पूत बरे भशेन जेवंक मागता. वस्तुरी गोरबेस्त आसा आनी डिलिव्हरी बरी जावंक मागता. कोण आपली विजा येवंक मागता. कोण एक आवय आपली धूव सोरोप येता, सिगरेटी ओडटा, तिका देवान हात लावंक मागता. एका बिल्डरान पयशांक नाडल्यान ते पयशे परते मेळोंक मागता. आपलो पूत वायट सोयींक सांपडला ते वायटींक बरो जावंक मागता. सर्वीस ना तांकां सर्वीस मागतात. घरांनी समजिकाय आसूंक मागता, बोगसणी आसूंक मागता. तुझे मागणी दवर.
तुझ्या शेजाऱ्या बसत माग. कोरोना व्हायरसाक सांपळून आमच्या गावांत आसात तांचे बसत मागया. ह्या दिसांनी सांकवाळ नोयेनां चलतात ती बरी भशेन जावंक मागया. जे कोण मनीस ती शांती पिड्यार करून मुखार सरल्यात तांची मनां बदलूंक मागुया. आयतारा दीस आमच्या इगोर्जेन कुमिण्याव आसा त्या भुरग्यां बसतूय मागया. बापसाहेबाचें ते 6व्या म्हयन्याचें देवाच्या हातान घालया. आमच्या इगोर्जेच्यो गरजो बाटा बेसांच्यो घरांच्यो भाड्या शापांच्यो सगळ्यो गरजो इस्कॉलांच्यो देवाच्या हातान घालया. इगोर्जेन जायतो लोक बरो काम करता तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागया. एक गोरकार खूब रडटा आपलो गोरकार दुसऱ्या दादल्या बरोबर आसा म्हण, बायले बरोबर आसा म्हण. तेचे बसत मागया. दुनिया तुज्यान जायना तसलें कांयच ना. धंद्याचेर आशिर्वाद मागता. परदेसान आमची भाव भयण आसात, आमची भुरगीं आसात, जावं गाल्फाक जावं UK जावं अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कॅनडा, तांचोय उगडास करुया. God will fight your battles. Do not worry. Change my heart To Lord, make it ever new. Change my heart, oh Lord. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh Lord. Make it ever new. Change my heart, oh Lord. May I be like you. Mozo somi, Deus mozo Deus, wakani tuka karsanta. Deus mozo rosnar, Deus mozo doni, wakani tuka karsanta. Jesus varmoso sallelia alashiro viswas tuje hermoso Diuta. Tu Jesus killo mozo mognani tuje oslo daul tuje sorcieta. Dus mozo adam, dus mochibor, wakani tuka karsanta. Dus mozo asro, dus mochisuk, wakani tuka karsanta. Jesus varmoso sallelia alashiro viswas tuje hermoso
मोसो दिवता तुझी सुकिल्लो मोसो मोगना आणि तुझ्या वसलो रावून तुझी सुशी येता तुझ मोसो सोमी तुझ मोसो देव wakani tuka karsantan Tuns moso sosna Tuns moso doni wakani tuka karsantan wakani tuka karsantan wakani tuka God Santa देव तुझ्या संगत आसा God will fight your battle if God is with you who can be against you देव तर तुझ्या संगत आसा तुझ्या राट कोण आसतलो तुझ्या दोंपरांक उदोक जाला देव तुका पेकोडी दितलो he will fight your battle of health आख्या आमचे फिरगोजेचे नावेलच्या जेन्ना एलिसांचो बोबाळ चलता तेन्ना आशिर्वाद मागुया खरीपणी इवन दो एलिसां बरी जावंक आनी देवाक जाय तसलो सरकार येवंक आशिर्वाद घेवया भयणी म्हजे भावा म्हज्या भियेनाका पवित्र पुस्तक सांगता सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो तुमी शांत रावात खून सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो तूं शांत राव God is going to fight your battles you be peaceful be still Jesu, Mogana Jesu, Nimaka Kalis, Nimaka Kalis, Tuja Kalasa Sarki. Mogana Jesu. Tuja Kalasa